नमस्कार येवकार तुमकां. सध्या आमी पासय सिरिजान पावले आसा हरवळेच्या धबधब्याचेर. हरवळेचो धबधबो असो आसा जंय तुमी जर आतां ह्या वेळार धबधबो पळोवपाक येतले जाल्यार तुमी टॉवेल घेतले शिवाय येवपाक मेळना, कारण न्हांवपाचो जो अनुभव आसा तो हांगच्यान दिश्टी पडटा म्हणजे हांगा तुमकां मेळटा. सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हणजे ह्या धबधब्याचेर पावसान जितलें उदक येता तितलें उदक म्हाका दिसता आनी खंयच्याच गोंयच्या तरी धबधब्याचेर येना. सो आमी तुमकां हाडला हांगा हरवळेच्या धबधब्याचेर. आनी जेंकां हरवळ्यां खबर ना तांच्या खातीर सांखळेच्यान सुमार एक 3-4 किलोमिटराचेर एक लेफ्टान रायटान रस्तो वता होणा वटेन तोंड केलें जाल्यार, आनी थंयच्यान हो धबधबो तुमकां मेळटा. इतलें उदक हांगा पडटा की फोन सुद्दां धरपाक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. हें उदक मागीर सकयल वता. तशें तुमी जाणा तीर्थक्षेत्र म्हणून फामाद आसा हो धबधबो. आयच्या आयतारा आमी जेन्ना आयल्या, जेन्ना व्हडलो पावस सुरू आसा तेन्ना ह्या धबधब्याक जशें मराठीन रौद्र रूप म्हणटा तें धारण करता आनी ह्या धबधब्याचें उदक पडत आसता. आमी तुमकां फुडें व्हरतले, पयश्चानूय हो धबधबो दाखयतले. आतां सद्या आमी आसा हरवळ्या आनी फुडें वचूनय तुमकां दाखयतले की ह्या धबधब्यार येता आसतना कितें कितें घेवन येवचें पडटलें. एक म्हणजे सगळ्यात म्हत्वाचें, तुमकां येता आसतना यू हॅव टू कॅरी तुवालो घेवन येवचो पडटलो तुमकां, ताजे शिवाय जायना. कारण हांगा लागता भिजता तें म्हत्वाचें. आनी तुमकां आवाज येता काय म्हाका खबर ना, पुणून हो जो धबधबो तुमी पळयतात वयल्यान पडटा तो धबधबो आनी नंतर सकयल वचून हांगा तीर्थक्षेत्र आसा. खुबशे जाण जे अंतीम संस्कार बी करपाक हांगा येतात ताच्या खातीर ही जागा फामाद. आमी ट्राय करतले मातशे वयर वचपाचे धबधब्याच्या आनी तुमकां दाखोवपाचें एक्झॅक्टली तो पडटा थंयच्यान. जंय मेरेन वचपा मेळटा तो मेरेन आमी वतले आनी तुमकां वयल्यान कसो दिसता तो धबधबो दाखोवपाची आमची हांगा सोपणां आसा. सो इट इज सेफर बट नॉट एडवायज. ल्हान भुरग्यांक जर घेवन येता जाल्यार हांगा सकयल जें देवूळ आसा थंय मेरेन रावपाचें. नाजाल्यार तुमी पळयता हांगच्यान एक्झॅक्टली धबधब्याच्या तोंडार रावून आमी हे व्हिडिओ काडटा. आनी व्हडलें एडवेंचर न्ही तें, कारण हांगा चलून येवपाक मेळटा आनी चलून पावता तुमी. सो हांगा खुबशे पर्यटकूय येता आनी थंयच्यान व्हिडिओ आनी फोटो काडटा. कॉमेंट्री मातशी सवकास जाता कारण वयर म्हणसर येवचें पडटा. तुमी पळयतले वयरूय वचपाक मेळटा. सो ओके, हांगच्यानूय तुमकां पळोवपाक मेळटा जाल्यार धबधबो. आनी एक्झॅक्टली
हांगा जाय जाल्यार बसपाकूय तांणी हें केल्लें आसा. तर आमी आतां हरवळेच्या धबधब्याचेर सगळ्यान वयलो पॉयंट हो लागीं येवन सांगता कारण आयकपा येवचें ना, कारण सगळ्यान वयलो पॉयंट हो आनी हांगच्यान धबधबो पडटा. हरशीं गिमान बी तितलो नेट नासता, पूण पावसान ह्या धबधब्याक जितलो नेट आसा तितलो नेट म्हाका दिसता आनी खंयच्याच धबधब्यांक आसना. एक गजाल, दीस इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस टू कम. जरी तो भयानक आनी रुद्रावतार केल्लो दिसता तरी पूण हांगा येवपा खातीर सरकारान प्रॉपर सोंपणां केल्लीं आसा. हांगा लोकांक पळोवपा खातीर रेलिंग्स केल्ले आसा. एडवायस इतलो आसा की ल्हान भुरग्यांक घेवन येता जाल्यार मातशें सांबाळून आनी रिस्क चड घेवप ना. रेलिंगाच्या हेवटेनूच रावन पळया. चड सेल्फी विल्फी काडटा आसतना पांय बी निसरचो ना हाची जबाबदारी घेवची. पावस भर हो धबधबो चलता. हें उदक वेल्यान येता. पयलीं मायनींग पिट्स आशिल्ले थंयच्यान येताले. वेगवेगळे व्हाळ म्हणजे बारीक न्हंयो एकठांय जावन हो धबधबो तयार जाता आनी ताजे नंतर हें ताजें रूप. हांगा तुमी पळयता बसपाकूय मेळटा जाय जाल्यार. पूण सद्या पावसाक लागून हांव बसलो ना, पूण हांगा जाल्यार बसपाक मेळटा आनी हांगच्यान डायरेक्ट ही जवळ जवळ 10 मिटराचेर धबधबो पडटा तो पळोवपाक मेळटा. खुबश्या जाणांक ही जागा खबर ना आनी तांणी खास करून गोंयकारांनी ह्या धबधब्याचेर येवचें. तेजे पयलीं तुमकां आनी एकदां विज्युअल्स दाखयता धबधब्याचे. सो आमी सद्या बाय बाय म्हणटा. ही बारीकशीच पासय तुमच्या मुखार हाडटा पावसाची. एक गजाल, आमी जशें परत परत म्हणटा गोंयकारांनी गोंय पळोवचें, कारण गोंयकारांक गोंय आपयता. भायले लोक येवन पळोवन वता पूण आमी हांगा उरना. सो मातशे घरा भायर सरा. गोंया भायर वचपाची गरज ना. गोंयान जितली सुंदरता आसा, लागीं येवन उलयता कारण परत आवाज येता काय तो खबर ना. गोंयान जितली सुंदरता आसा ती भायर दिश्टी पडपाना. सो गोंयकारांनो तुमकां गोंय आपयता. तुमी पळयतात पासय तुमच्या फेवरेट वेबसायट www.goaNewsUp.com. आमकां फॉलो करा यूट्यूबाचेर, ट्विटराचेर, फेसबुकाचेर आनी आमकां कॉमेंट्स धाडा. जरूर धाडा कॉमेंट्स, कारण तुमचे कॉमेंट्स आमी वाचता. पूण बरे कॉमेंट्स धाडा, कारण धबधब्याचेर काय क्रिटिसायज करपा सारकें कांय ना. सो देव बरें करूं.